चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतयां कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. क्रिसमसाचो काळ लागीं येता म्हणटच दर एकल्याच्या काळजांत आगळी वेगळी खुशालकाय तयार जाता आनी हेच खुशालकायेन आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां तुमची तयारी बरे भाशेन जावचे पासत मागता. आयच्या ह्या कार्यावळीचो मानेस्त आमचे बरोबर आसा, जाका तियात्राचो जायतो अनुभव आसा, जाणें पालकाची वेगळे तरेन सेवा केल्या. सदांच आपल्या बरोबरच्या सांगाताक खुशाल रावपाचो ताणें प्रयत्न केला. म्हणटच हे कार्यावळींतल्यान जरूर तो तुमकांय खुशाल दवरतलो. चल तर आमी ताची भेट घेवया. कार्यावळीचो आमचो मानेस्त मिलाग्रेस गानापोगा म्हणजे मिलाग्रेस डिकॉस्टा. गानापोगा हें ताच्या गांवचें नांव, जें गांवचें नांव आदींच सावन जेन्ना तो पालकाचेर न्हेसोंक सुरवात जाल्या थंयतान ही सुरवात जाल्या. म्हणटच तें आमी ताच्याच तोंडांतल्यान तें कशें पडलें हें आयकोचें. पूण हे कार्यावळीन तुका मागीर मोगाचो योगा दिता आनीक मागता ही कार्यावळ आमी बरे भशेन फुडें व्हरूंक, जाणें करून क्रिसमसाचो जो काळ लागीं पावला ह्या काळांत सगळे जे तयारी करतात ताणें बरे तरेन तयारी करून ही जी पिडा आमचेर आयल्या ह्या नव्या वर्साक ही पिडा नश्ट जावंक. तर मिलाग्रेस बाब, हें गानापोगा हें नांव तुका कशें पडलें? तितून बाब पयले स्वतेर हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तुजे प्रुडेंट टिमीक. कित्याक आपलो टायम काडून तुवें म्हाका आयज हांगासर म्हजी मुलाकात घेवन सगळे माजार लोकांक दाखयलो देखून तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच हें म्हजें नांव मिलाग्रेस दे गानापोगा. राया म्हजो गांव आनी गानपोगा जावन आसा म्हजो वड. ल्हानूच आसतना हांवें चिंतलें हें म्हज्या वाड्याच्या नांवान हांव मुखार सरतलो म्हणून देखून हांवें नांव दवरलें मिलाग्रेस दे गानापोगा. गानापोगा म्हज्या वाड्याचें नांव आनी राया जावन आसा म्हजी विलेज. तर ह्या तुवें जेन्ना हें नांव दवरलें सुरवातीक तुवें कितें तरी ही कार्यावळ घडोवन हाडली, कसले तरी प्रोग्राम केले, आदलो तुका उगडास आसतलो? पळय, जायते आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक गांवच्या भुरग्यांक एकठांय घेवन आमी खेळ कोत्ताले. ल्हानूच आसतना 1970 सावन हांव जमनी खेळान आसतालो. त्या तेंपार खेळां म्हणटा ती चेडूं आसनासलीं, चेडे चेडूं जाताले. जॉर्ज फेर्नांडीस आमचो लिडर. आनी तशें करून हांव इस्कुलांत म्हज्या कॉन्सर्टांत बी पार्ट घेतालो ल्हानूच आसतना आनी लोक म्हाका वाखाणटालो. तशेंच गांवचो आमचो भाव झुसेकार्डोस आयज तो ह्या संवसारांत ना, तो म्हाका आनीक मेलबर्न डायस लुड्स कॅफेटेरिया ताका आमकां दोगांयकूय घेवन तो जायत्या तियात्रांत भोंवतालो आनी आमी जायत्या तियात्रांनी कांतरां म्हणटालीं. एरिस्टो डायस, लुसियान, राग, रुदान, त्याग ह्या तियात्रांनी आमी कांतरां म्हणल्यात. केन्नाच सदांच न्हय. पॉलिटिक्स, मायक मेहता पॉलिटिक्स आनीक स्टार ऑफ कुडतोरी, जेवणाची बुती हातून हांवें जायते फावटी कांतरां म्हणल्यात. आनी तसोच आमचो गांवचो भाव जॉन रोज ताच्या तियात्रांतूय हांव न्हेसतालो ल्हानूच आसतना. आनी उपरांत 1980 सावन हांवें म्हजे खेळ बरोवंक सुरू केले. तेन्ना सावन 1996 पासून हांवें म्हजे खेळ बरयले. मिलाग्रेस बाब, आमकां जायते फावटी आमकां पळोवंक मेवता की एक खेळाची जी परंपरा आसा ती दर एका गोंयकाराच्या काळजांत आसता. जशें मूज घातलें तशें आमकां पालकाचेर आमी जशें तयार जातात कांतारां म्हणूंक आमकां एक स्फूर्त मेवता. तेच भशेन ह्या कार्नवालाच्या खेळांनी दर एक गोंयकार मिसळ जालोलो आमकां दिश्टी पडटा. तर जे आदले आयरिस्टिडस बाकीचे जे तूं तियात्र न्हेसला तो काळ मातसो वेगळो आसलो. पळय, आयच्या काळाचे तियात्र आनी त्या काळाचे तियात्र हातून तुका कितें तरी वेगळें अशें दिसता? त्या तेंपार आदले तियात्रीस तांकां ट्रान्सपोर्ट नासलो.
ते आपण खूब चलोन भोंवताले वो कोणें तांकां व्हरोन पावयचे पडटाले तांणी जायते त्रास काडल्यात जायत्यो तांकां एसाय मारचे पडटाले थोडे बोमयचे तियात्रीस गोंय येवन तियात्रान नाचताले तांकां येवपुसान पर्यंत जायते त्रास तांकां पडटाले शिकोवंक आनी कशें तांणी त्याग करून ते वयर चल्ल्यात हय आमी आयकलां जायते फावटी कारण तांकां थोडे फावटी फेरी बोटीन वचोंक पडटाले दुसरे सायडीन तांकां फावो तो ट्रान्सपोर्ट मेळनासलो अशें करून थोडे फावटी वाड्यांनी पासून जेन्ना नारवा ह्या सुवातींनी जेन्ना तियात्र जाताले सो ह्यो जायत्यो कारण तुवें आदल्या थोड्या तियात्रिस्टांचो उगडास काडलो देखून ही गजाल आयली तुज्या खेळाच्या बाबतींतल्यान तुज्यो ज्यो कार्नवालाच्यो पार्टी खंयच्या खंयच्या गांवांनी केल्यात म्हज्यो खेळाच्यो पार्ट्यो चडश्यो म्हाजोड्डा उतोड्डा कांसावली मागीर नुयें राया गानपोगा चिंचिनी बेनावली हे सायडी चड जाताले कुर्तोरी आनी हांव एक दोन फावटी आमी गेल्यात कारांत जाले ते पयले आमी जॉर्जी फेर्नांडीसाक नासतना कारांत जाल्ली मागीर शिवोली आमी हेळ कोत्ताले पयले आनी थिंगा लोक सारको उमेदीन वतालो आमकां चोयन आमची साश्टीची भास चोयन आनी तशेंच म्हाका उडास येता म्हज्या खेळांत लोक व्हडलो झाडांचेर वचोन कोण घरांचेर वयर वचोन इतलो लोक जातालो हजारान लोक जातालो तो आमकां लोक आतां पळोवंक मेळना आयज जायते खेळ करपी पंगड तयार जाल्यात आदीं जे भाशेन आसले ते भाशेन आयज ना आनी आयज मातशें मॉडर्न जालां तरी पूणी ह्या खेळांचें इन्स्पिरेशन ह्या खेळांची स्फूर्त तुका तियात्राक कित्याक तरी फायद्याक पडल्या जावं तुजे बरोबर न्हेसपी कलाकार ह्या तियात्रांनी पावल्यात पळय जायते जेवे ते मायना दादा ते मायना एस कायतान दोमिंग फेर्नांडीस तो कुवेट आसा आनीक सर्गेस्त म्हजो बोबे एंटेनी बोबे आनी आपले तियात्र केल्यात आनी ते दुसऱ्या तियात्रान नाचतात जेवेर सद्याक डॉमिनिकाक नाचता अशें म्हजे जायते तियात्रीस माणकू फाटी मारियो मिनेसाक नाचतालो आनी जायते जाण म्हजे कलाकारां चेडवां म्हज्या खेळान नाचतालीं तीं वयर चडोन दुसऱ्या तियात्रान नाचतात हें पळोवन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता मिलाग्रीस आमचे जे ऑडियन्स आसात तांचे पासत आमी सुरवातेकूच म्हटलां की आयच्या ह्या खिणांत ते खुशाल आसप चड गरजेची तेच भाशेन तुज्या पंगडांतल्यान जितले मनीस न्हेसल्यात तांचे पासत एक कांतार हो म्हज्या खेळांतलो एक कांत हांव तुका म्हणून दाखयतां जो म्हणटालें रिया एंटेनी आनीक डॉला आयज तांदूळ जालो पेस्तो म्हज्या माथ्या व्हेलो एग्जाम काबार जावन हॉलिडेज येवन खोशेचो दीस उदेलो नवें जिवीत सुरू कोत्तेली बरो रस्तो विचून फुडलो बरें शिकप दिलें मोगान वाडयलें शेपा शेमाय उपकार व्हडलो उडास करीत त्या दिसाचो काळजाक म्हज्या तोपता बालो आज तुजी खुशालकाय पळोवन जीव म्हजो खोशी जालो म्हाका काडून फिरीत कितें कोत्ताय कित्याक उगडास काडून तो हाडलो आर्गां दिवन देवाक देव पावतो आदाराक उडार तांडूंक फुडलो आर्गां दिवंक देवाक देव पावतो आदाराक उपकारूंक फुडलो मिलाग्रीस आमी खेळ म्हटले की ब्रास बँड हें आसतालेंच तर तुज्या खेळांनी म्हज्या खेळांनी पयलेसान म्हजें बँड म्हणल्यार व्हडलें आनी म्हज्या कांतांक आनी म्हज्या बँडाक लागून लोक पयसान धांव मारून येतालो म्हज्या खेळान आसपी ए मोरायज सर्गेस्त जुजू मागीर अंतोजांव रेमी क्रूज रायचे कामिलो तशेंच आगूस ते पंचवाडी तो म्हज्या खेळान जायते फावटी वाजला आनी हांवें ताजे हांव एक ड्रामर हांव ताजे बरोबर जायत्या तियात्रांनी वाजलां हांवें तशेंच तो फिलीप दे चांदोर फिलीप दे सावंडे उडास येता म्हाका म्हजें कांत परत परत म्हणटालो आगूस ते केपें क्लॅरिनेट वाजतालो ह्या तियात्रिसांचो म्हाका ह्या म्युजकाचो म्हाका जायतो उगडास येता तशेंच क्रुजा बरोबर एक दोन तियात्रां हांवें वाजल्यात आनी ह्या मुजगां बरोबर वाजताना म्हाका एकदम उमेद येताली आनी केन्ना कोणाच्या तियात्रांक गेले जाल्यार आयज पासून क्रीस म्हणटा मिलाग्रीस म्युजीक कितकोन हें करुया इंट्रोडक्शन कशें बरोवया आनी हांव सांगता ते भाशेन
ते बरोवंक तयार जाता कित्याक म्हाका संवय एक आसा म्हजे सोलो बोलो कितें करतलो जाल्यार हांव म्हजें ओन ट्यून कंपोज करता आनी मुजगांक हांव केन्नाच इंट्रोडक्शन म्युजीक तांचें बरोवंक दिवना म्हजें कित्याक ताका म्हाका रोल आसूंक जाय एक बार रोल कसो आनी इंट्रो म्हजो वा 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 खरेंच कारण जी जी जो रोल पडटा ह्या रोलांतल्यान जो कांतार म्हणपी आसा ताका एक वेगळी मुत्साय उमेद येता उमेद येता तर मिलाग्रीस तुवें तुजे स्वताचे अशें कितले तियात्र केले म्हजे स्वताचे हांवें ल्हान आसतना भिरांकूळ सोपूत देंवचार अनउपकारी आनी फारीकपण हे 4 तियात्र हांवें बरयल्यात उपरांत हांव वसोंक ना मागीर हांव गाल्फान गेलो 96 सावन हांव गाल्फान आसलेलो आतां हांव येयल्यार 2014 हांव येयन हांव रोजारियो मेंडीस इलेक्शन त्याच तियात्रान चल्लां तेज्या पयले एक सालादूर आफोन्स बरीं फुलां उपरांत पिटर क्लासो आनी कॉलिकॉल ह्या तियात्रान हांव नाचला आनी आतां रिसंटली 2 वर्सां फाटलीं 2 वर्सां हांव जॉन डिसिल्वाक नाचतालो ताचो इबाड तियात्र हांव नाचलां आनीक आपोण तियात्र म्हणटच हो मदलो थोडो काळ तुका गॅप पडल्या उपरांत कितें तरी कुस्तार पडलें काय जेन्ना तूं परदेसांत आसलो तेन्नाय तूं तियात्र करतालो ना परदेसांत आसलो तेन्ना थंय म्हाका हांव शारजाक आसतालो थंय म्हाका आमचे गोंयचे एक फामाद सिंगर मास्टर कंपोजर एडविन डिकोस्टा मेवलो आनी थंय रावन एक तांणी सीडी काडली दुबायचे गोंयकार तितूनय हांवें कांतार म्हटलां तितून आसली सुकोरिना आनी तेन नुवें जायते जुबाब जुजे आसले आनी बरें कांतार म्हजें गेलां त्या उपरांत हांव गोंया येवन म्हजी सीडी काडली DVD काडली लिसांव तुका म्हाका तिवूय बरी गेली उपरांत म्हाका ह्याच कायतानान UK फोन मारलो मिलाग्रीस आपल्याक व्हेरी अर्जंट आपल्याक एक सॉंग जाय आपल्याक मेळटलें आनी हें म्हजें घर हे DVDन हांवें तें कांतार म्हणलां भुरगीं आनी तें लोकांक इतू मानलें आनी हेच कायतानाच्या फ्रेंडान म्हाका एवॉर्ड दिलो तितून बेस्ट सॉंग म्हण ते सिडींत आनी पेपराचेर हेरल्डाचेर फोटो येयलो तो काप दिलो तेणें म्हाका कळ्ळें आनी त्या उपरांत हेच कायतानागे आनीकूय सीडी तुजो उपकार हांव तितूय हांवें कांतार म्हणलां एडविन डिकोस्टागे आनीकूय मायेचो उपकारी हांव रेजिनाल्ड दे कुर्तोरी माय पाक दुखो नाकात उपकार नासलेलीं आनीक मिनी दे मायणा हांडेचो कुरीस हे सिडींनी हांवें कांतारां म्हटल्यात आनी लोकांक म्हजीं कांतारां एकदम आवडल्यात आतां ही कांतारां कंपोज तूंच कोत्ता हय म्हजीं कांतारां कंपोज हांवूच कोत्तां आनीक म्हजे सोलोंक सगळे ट्यून म्हजे ओन म्हजे दुसऱ्याच्या कांतारांचे ट्यून हांव घालिना आयज मेरेन तुवें कंपोज केलेलीं कितलीं सुमार कांतारां जातलीं जी तुवें म्हटल्यात आनी सिडीचेर हय आसतलीं 50 मायजूच आसतलीं आनीक म्हजे युट्यूबाचेर जायतीं कांतारां आसात लोकांक पळोवंक मेळटलीं मिलाग्रीस ह्या 2 वर्सांच्या काळाक तुवें कितें केलें हय जायते वर्सां हांव गाल्फान आसलोलो गाल्फांत सावन येवन हांव पिटर दे मायनाक हांव 2 वर्सां तेज्या खेळान नाचलो पिटर दे मायना आनी उपरांत लोक म्हाका म्हणो मिलाग्रीस तूं दुसऱ्याच्या खेळांत कित्याक नाचताय तुजे काय बरे खेळ ते तूं कित्याक तुजे करिना देखून हांवें गेल्या वर्साक हांवें म्हजो खेळ केलोलो आनीक लोकांक तो खरेंच बरोच मानलो लोकांन म्हाका मानून गेलो खरेंच खेळाचो राजा म्हणून आनी खेळांचे राजा म्हणून म्हाका नांव 1985 जेन्ना म्हजो पर्यबाट वेर्ना हांगा खेळ चलता थंयसर हजारांनी लोक येतालो आनीक थंयसर एक गांवचो भाव कायतान मेल म्हूण आसलो ताणें म्हाका हें नांव दिलेलें खरेंच एक आगळी वेगळी उर्बा आमी आतांच म्हणलां कार्नवालाच्या खेळांचेर आमी थोडे भोव भासाभास करतात तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो म्हजी आवडीचो तियात्र आतां रिसंट येयलो तो म्हणजे दोनी इबाड आनीक आपोण जॉन डिसिल्वाचे आनी तशेंच कॉलिकॉल ल्हानांतल्या ल्हानांक केल्यार म्हाका पावता पूण ह्या जॉन डिसिल्वाच्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करतालो एक हितून हांव ओपनिंग म्हणटालो एक सोलो म्हणटालो आनीक ट्रियो म्हणटालो आनीक एक कॉमेडी रोल करता जॉना बोलेक गागयाचो आनीक आपोणांत हांव मेन रोल करतालो हांव पिटर द पेडा आनीक आयवन आमी तिगोय फ्रेंड आसताले हितून आनीक आमचे तिगांचें कॉम्बिनेशन म्हणल्यार बरेंच चलतालें
आनी तोय तियात्र म्हाका एकदम बरो लागलो. पूण कांय कारणाक लागून म्हज्या दुयेच्या काजाराक लागून हांवें तो तियात्र मदेंच सोडचो पडलो. मदेंच हांवें ब्रेक घेतलो आनी मागीर हांव भायर सरलो, कित्याक काजाराचो पेज आनी तो सगळें जावंक ना देखून. खरेंच मिलाग्रीस आमी पळयतात की तियात्र जेन्ना हो मुखार वेतलो जाल्यार आमकां जे भशेन तूं जॉन डिसिलाक नासला तरी पूण खंय तरी आमी तियात्र पळयता आसतना खंय तरी आजून तियात्राक जी उबारी मेळोंक जाय तितली उबारी ना अशें तुका दिसना? हय, लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय. लोक एक पावटी तियात्राक जायना, पूण लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय तियात्राक चोवपाक. लोकांनी येयले जाल्यार आमकां ती तियात्रिसांक आनीक आनीक उमेद भोगता. आनी जेन्ना म्हाका बरें दिसता, ही पावटी हांवें हेळांत पासून पळयलां, ह्या फुडें म्हाका केन्ना जावंक ना आनी केन्नाच हांवें 15 शो करूंक ना. 3 दिसां 15 शो करूंक ना. लोक एक प्लेयर हाटल्यान म्हाका उठोवन मिलाग्रीस क्लॅप दितालो, बऱ्यो देखीच्यो पार्ट्यो म्हणून. आनी तशेंच लोकांन कोण जे तियात्रीस आमी कांतारां म्हणटा तेणी बरीं कांतारां आसल्यार धाकले भुरगे, गांवचे भुरगे आसता खंयची कांतारां म्हणटा तांकां वयर काडचें आनी तांकां क्लॅप दिवन ओरीक उर्बा दिवची. आमी तियात्रांनी जायते फावटी पळयतात की तरणाटे चडशे तियात्राक लागीं येनात. हाचें कारण तुज्या नदरेंतल्यान कितें आसूं येता? तेतून बाब खरेंच सारकें तुजें. आतांचे भुरगे चडशे तियात्रांत ते चड फाटीं रावतात, पूण ते युट्यूबाचेर आपले धाकलातली क्लीप घालतात. तांणी फुडें सरोन तियात्रांनी वांटो घेवंक जाय. आनीक हांव तशेंच मागतां, हे आमचे डायरेक्टर व्हडले डायरेक्टर आसतात तांणी तांकां चान्स दिवन तांकां तांची उमेद वाडोवंक जाय. जशे परी मारियो मनेज दिसान भुरग्यांचो तियात्र करून, मिनी मारियो त्या भुरग्यांचो तियात्र करून भुरग्यांक तयार करतात, तशें आमी त्या भुरग्यांक तयार करूंक जाय. जायते फावटी हांव चोयतां तियात्रांत लोक भुरगे येतात ते फकत मोबायलाचेर खेळटात आनी बरीशी कॉमेडी आयली जाल्यार ताका हांसतात. नाजाल्यार तांचें तें मन आसना. तांचें मन तें आमी डायवर्ट करून तांकां हे फुडें चान्स दिवन तियात्राचो मोग तांकां आमी दाखोवंक जाय. जरी तर आयचो तरणाटो, आयचो भुरगो तियात्रांनी बरे तरेन नेसलो जाल्यार जो नवोच तियात्र पळोवंक येता तो तरणाटो ताका लागीं जातलो. हय, तशेंच करून तियात्राक लोक जातलो आनी ताकाय ताची मोग हाडटलो आनी ताची उर्बा हाडटली आनिकूय एक्टींग करूंक. तशेंच हांवूय तशेंच करतालो. हांवें केन्नाच म्हज्या खेळांनी नव्या दुसऱ्याच्या खेळान नाचलेल्या भुरग्यांक हाडून ना. पूण आतां घातलें. आतां पयले म्हजे सगळे आड्यांतले गांवचे भुरगे, आख्खे रायचे भुरगे, आनी ते बरें दाखयताले. एक उतर म्हणल्यार तांकां कळटालें की तें एका उतराचेर 2 उतरां करून. आनी हांवें केन्नाच म्हजे खेळ बरोवंक ना. आतां बरयतां आनी ते एकाचेर 2 करून आपलो हें करताले, एक्टींग करताले आनी लोकांक तांचें एक्टींग वावरतालें. तशेंच आतांच्या भुरग्यांनी फुडें सरोन तियात्रांनी भाग घेवंक जाय. आमी पळयतात जायती कांताराच्यो सर्ती जातात, कांताराची कॉम्पिटिशनां जातात. हातूंतल्यान कितलेशे भुरगे कोंकणी कांतारां म्हणटात. हाचे उद्देशी जे कोंकणीच्या मोगान जो बाकीचो जो तरणाटो आसा तो लागीं येता असो दिसता. हय, येतलोच. पूण स्टेजीर चडशे फुडें तांणी मातशें बरी म्युजिका वयल्यार प्रॅक्टीस करूंक जाय आनी आपलें कांतार बरें बायहाट करून स्टेजीर वचोंक जाय. तेन्नाच त्या कांताराक बायहाट कांतार आसता म्हणटच त्या कांताराक तुका आनीक मूड येता म्हणोंक. नाजाल्यार तूं आपणाक इसरोत काय अशें जायत जाल्यार मागीर तो भिवंक फावना. वच मुखार. तुज्या येवजणे प्रमाणे ह्या फुडें तुजी आतां हे पॅन्डेमिकाचो काळ आयलो आनी थोडें भोव बंद पडलें, तर फुडाराची येवजण तुजी कशी कितें आसा? हय, हांवें चिंतलां. आतां जायते भुरगे म्हाका म्हणटा मिलाग्रीस आतां क्रिसमस जावन सगळें चालू जातलें, तुज्यो पार्ट्यो बरयल्यो. पार्ट्यो बरोवन म्हाका मुडूच येनासलें. पूण आतां हे 2-4 दीस जाले लोकांनी म्हाका फोन करून सांगलां आमकां पार्ट्यो जाय तुज्यो खेळ आसत जाल्यार. आनीक भुरगे म्हाका म्हणून आहले मिलाग्रीस खेळ करूं मुखार सर. देखून हांवें एक पार्ट आतां बरोवंक तयार केल्या आनी ताका टायटल दवरलां कायदो सरकार आनी लेंबड्याचो संसार. ही एक पार्ट हांवें तयार केल्या आनी उपरांत पळयता दुसऱ्यो पार्ट्यो कितें जाता त्यो. म्हणटच हे फावटी म्हाका दिसता जायतें कितें समज कॉमेर्स जालें, तियात्र कॉमेर्स जालें, खेळ तयार जाले जावं फेब्रुवारीच्या म्हयन्या पासून म्हाका दिसता थोडें भोव चालू जातलें. आनी जावंकूच जाय. कित्याक लोक घरांत रावन वाजेला. लोक जावते फावटी म्हाका दिसता मिलाग्रीस तियात्र केन्ना स्टार्ट जातले. हांवें ताका म्हटलें म्हाका दिसता म्हण एप्रिलांत आनी आमी घरांत रावन कितें करपाचें. थोड्यांक एंटरटेनमेंट जाय. काल प्रोग्राम जालोलो, थंयसर हांव गेलोलो, जायतो लोक आसलो आनी म्हाका बरें दिसलें.
आनीक जिवाक पासून वचप बरें दिसलें. पूण हे जे प्रोग्राम जातेले तातूंत म्हाका दिसता जायतें कितें पॉलिटिक्स भायर सरतलें काय म्हण. वय जरूर सोदतलें. इलेक्शनां आतां लागीं आसात आनी गोंया आमचें सारकें कायदे सारके नात. कायदो एक आनी जाता एक बोलतेंच देखून जायते पॉलिटिक्स प्लेस बी भायर सरतल्यो तियात्र भायर सरतले. तियात्रिस्ट पालकाचेर रावन समाजा मुखार कितें तरी वेगळें हाडटा. हातूंतल्यान संवसार जावं आमचें सैम आमचो लोक बदलता असो तुका दिसता. वय जरूर आमचे जायते आमच्या तियात्रिस्टांची कांतार आयकोन जायते जावन सुद्दल्ल्यात आनी पॉलिटिशियन पासून तांकां एक फावट राग येता आपल्याची वयर कांतारां म्हणीत म्हणून. पूण स्वत तें कितें आमी तियात्रिस्ट कांतारांतल्यान पड्ड्याचेर दाखयतात. म्हाका खात्री आसा थोडे बदल जातलो आनी जावंकूच जाय. ह्या वेळार ही कार्यावळ पळयणारा पासत तुज्या लागच्यान कांतारांतल्यान स्टोरी थोडी सिती दान घेयात आयकोन एका गरीब गोराब्यान मायपूत रावताली पाय गेलो सोपोन पुताक सर्वीस ना म्हूण पुतनी राशी जावन जायतें शिकोवप आपल्या कासोन एक कंपनीक तो इंटरव्यूवाक वेता खबर आयकोन धांवोन कंपनीचो दोनी फुडें येवन थोड्या भुरग्यांचे डॉक्युमेंट्स पळोवन थोड्याच भुरग्यांचे तो शॉर्टलिस्ट कोत्ता. शॉर्टलिस्टान आपल्याचें नांव तें पळोवन ती नोकरी आपल्याक जे रोल मेवतेली म्हूण गरीब पूत बाबडो सगलोच खोशेन बोत्ता. दोनी एकल्याक रोवपाची बी दिवन 15 दिसांनी इंटरव्यू रावन बिकिल्लोन वोट जाता तो सेलेक्ट जातलो म्हणटा. दोनयान सांगलेल्या पोरी बी ती व्हरून बोरी माती तातूंत सारें मिक्स करून गरीब पूत बी ती व्हरोन वाजान रोयता. ह्या कांतारांतल्यान मिलाग्रेस तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता. म्हणजे एक बी पोकेली बी ती पोकी बी तूं किल्लोन तो दोनी पळयता तुजो कितलो बोरवांसो आसा तो. दुनयाक जाय आसता आपलो चाकोर बोरवांस्याचो. वो पूत आपणाची मांयक सांगता ही बी किल्लोन येवंक ना पूण ती बी जावन आसली पोकी. दोनयान पोकी बी मोन पळोवंक त्या भुरग्याक सगल्या भुरग्यांक दिलोली. पूण सगल्या भुरग्यांनी कितें केलें व्हडलीं झाडां बाजारांत सावन हाडून इंटरव्यूआक लायनीक रावले आनी हो भुरगो पोको आपल्या वाजांत कांयच किल्लो नासलेलो वाज घेवन रितो वाज घेवन लायनीक फाटल्यान रावलो कारण आपूण फेल जातलो म्हणून. पूण दोनयाक पयलींच खबर आसली ती बी पोकी म्हणून आनीक ती किल्लोन येवची ना म्हणून. दोनी त्या भुरग्याक फुडें हाडटा आनीक आपले कंपनीचो जागो त्या भुरग्याक दिता. ही येवजण तुज्या मनांत कशी आयली. एक तो पाद्रीचो शर्मांव हांवें आयकलोलो. उपरांत त्या फादराक हांव वचोन म्हणलो फादर म्हाका हे हाजे वयर म्हाका एक कांतार म्हणलो. फादर म्हाका म्हणलो व्हडे कुशेन तुज्यान करूं येता आनी एकदम कांतार बरें जातलें. आनी तें कांतार हांवें म्हणलें आनी लोकांकूय तें कांतार वावुरलें. आमी जेन्ना तियात्र न्हेसतात तेन्ना आमच्या जिवितांत समाज आमी आमच्या उद्देशीं हो समाज बदलूंक सोदता आसतनाच आमच्या जिवितांत कितें तरी बदलप घडटा. हय आमकांय हें आयकोन ही कांतारां आयकोन दुसऱ्याची कोणू कांतार म्हणटा तें आयकोन आमच्या जिवितांत आमी अशें करूंक जाय अशें आमी आमचें मन चेंज जाता. मिलाग्रेस खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक तुजे थोडे भोव विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. बाब तुकाय आनी तुमच्या प्रुडंट मिडियाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. घरान म्हाका टायम मेळनासलो पूण तुवें आपलो टायम काडून म्हजी मुलाकात घेवन आयज म्हाका सोबेत माजार हाडलो. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यानूच आयज मिलाग्रेस दे गानापोगा मिलाग्रेस डे कोस्टा हाच्या सांगाताक आयची ही माणकाम मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनीक सगळ्यांनी आपली नातालांची तयारी बरे भाशेन करची. ही नातालांची जी उमेद आसा ती एकामेका सगळें वांटची जाणें करून हें दुयेंस पिडा पयस वचून नव्या वर्साक आमी बरे तरेन येवकार दिवचो. आदेवस.